Mhon'nneo. Mhatallo आणि पुस्तकाचो उद्देश. चॅप्टर 1. सोलोमन दाविदाचो पूत आणि इस्रायलाचो राजा हाच्यो मोडण्यो. मनशान शाणेपण आणि शिस्त शिकच्याक, खोल जाणवायेची उतरां समजुच्याक, शिस्तिवंत खोल नदर आणि बाजू घेना तसली नीत आणि स्पश्ट सारकी वाट आपणावच्याक, साद्यांक कश्टावीन नीत आणि तरणाट्यांक जाणवाय आणि विवेक शिकोवच्याक, ओपाऱ्यो आणि कठीण म्हणण्यो, जाणारांच्यो म्हणण्यो आणि तांची उमाळणी समजुच्याक, शाण्यांक आयकून दी आणि ओदीक शिकून दी, आणि गिन्यानी मनीस बुद्धीचें देणें घेतलो. जाणवाय जाय जाल्यार तुका पयली सर्वेस्पराची भोक्ती आसूंक जाय. मूर्ख लोक शाणेपणाक मान दिनात आणि xikunk-ui sôdinant. 1. प्रस्तावना. शाणेपणाची थोखणाय. जाणार सांगता, वायट सांगात पयस कर. म्हज्या पुता, तुज्या बापायची आज्ञा आयक. तुजे avoichê xikovnnechi बेporवा करिनाका. त्यो तुज्या मस्तकार सोबितायेच्यो माणकुलो मुकूट जातल्यो. तुज्या गोमट्याक एक मोलाची सरपळी जातली. म्हज्या पुता, जर पातकी तुका बुलोवंक सोदीत, तांच्या वांगडा वचूं नाका. जर तांणी तुका सांगलें, आमच्या वांगडा ये, कोणाकूय तरी जिवेशी मारुया, खंयच्याय तरी निरपराध्याचेर गुरी घालुया आनी मोजा करुया. आख्खेच तोंडांत देंवतल्या भाशेन आमी तांकां जिवेच गिळुया. सगळ्या तोरांच्यो गिरेस्तकायो आमी एकठांवया आनी त्या उपरांत आमचीं घरां भरुया. तूं आमकां सांगात ती आमी चोरतांव तें वांटून घेवया. आमचे मदीं फकत एकूच पयशांची पोती आसतली. तसल्या मनशां बरोबर तूं वचो नाकाय पुता. तांच्या सोशिलो पयस राव. तुजीं पावलां तांच्या मार्गा परस पयस दवर. तांच्यान वायट केल्या शिवाय रावूंक जायना. रगत वारोवपाक ते सदांच ताकतिकीन तयार आसात, कित्याक गरजे भायर तांणी जाळ पाटलायलां. आपूण धरूंक सोदता तें सुकणें पळेता तेन्ना जाल मांडप फायद्याचें नासता. पूण तसले मनीस आपल्या रस्त्यार जाल मांडटात आनी तातूंत ते मरतात. लुटीचो म्हाल आशेन सोदतात. तांचो शेवट असोच जातलो. असल्या रस्त्यान चलतल्यांचो शेवट तांचें मरण. जान्वाय उलयता, मनार घेनात तांकां शिडकावनी. आयकात, रस्त्यांचेर आनी नाक्यांचेर जान्वाय बोब मारता. भौशीक चौक्यांचेर आपलो तालो उबारता. दुर्गावेल्यान बोबाट कोत्ता. शारांच्या दारवंट्यांनी आपलो तालो आयकोसो करता. साद्या लोकांनो, आनी कितलो काळ तुमी बाबडेपणाक वेंग मारून रावतल्यात? जान्वायेच्यो मस्कऱ्यो केलोल्यो कितलो काळ लेगीत पळोवन खोशी भोगतल्यात? तुमी केन्नाच शिकचे नात. म्हजे शिटकावणेक लक्ष दी. हांव तुका बरी बूद दितलों आनी म्हजी जान्वाय हांव तुका वांटतलों.
हांव तुका उलो मारतालो आनी तुका आपयतालो, पूण तूं आयकोनासलोय तुवें म्हज्या उतरांची परवा केली ना. तुवें म्हजे आज्ञांची बेporva केली आनी म्हज्यो सगल्यो शिटकावण्यो न्हयकारल्यो. देखून तुजे निर्भाग येता तेन्ना हांव तुका हांसतलों. तुजेर कांपेरो येता तेन्ना हांव तुज्यो मस्कऱ्यो कोत्तलों. एका तुफाना भाशेन तुजे थरथरो येता तेन्ना एका भोंवऱ्या भाशेन तुजे निर्शेवणी येता तेन्ना दूख आनी आकांत तुका धोत्तरेर आपटितात तेन्ना तुजेर संताप आनी उपद्रे येतात तेन्ना तूं म्हाका उलो मारतलो, पूण हांव जाप दिवचो ना. तूं विसर घेना आसतना म्हाका सगल्याक सोदतलो, पूण हांव तुका मेळचो ना. जान्वायेचो तुका कसलोच उपयोग जालो ना आनी तांणी देवाची खोशी केली ना. तांणी म्हजी बूद मानून घेवंक ना. म्हज्या शिटकावण्यांची तांणी परवा केली ना. देखून तांच्या वावराचो ते फळ खातले आनी तांच्यो स्वताच्यो कोडण्यो तांकां मरणाक पावयतल्यो. पिश्यांची बेफिकिरी तांचें स्वताचें घट्टण करूंक वावुरता. पूण म्हजें आयकोता तो सुरक्षीत जियेतलो. अदृश्टाची कसलीच भिरांत नासतना तो शांत आसतलो. देवाचें उतर हें.